येवकार हा समृता कणगावकर, सूर्यपुळाचे हेडलाईन्स। गोंयांतले वाडटे क्रायम रेटीर अधिवेशनात चर्चा, बाउन्सराचोय विशय चर्चेक, वाडपाक जाय पुलीस पेट्रोलिंग, मागले साबार आमदारांनी। गुन्यांवकारांचेर आळाबंद हाडपाक सरकाराचे यत्न चालूच, घेतले जतनाय, सांगले मुख्यमंत्र्यान। राज्यात पावसाचे दुमशेण चालूच, फातोड्ड्या कोसाळी रिटेनिंग वॉल, 4 फ्लॅटांचे लुकसाण, बाणावली तळेबान वेस्टर्न बायपास गेलो उदका पोंदाक, काणकोण दर्यादेगेवेल्या घरांनी रिगले उदक। तापला हरमलच्या रस्त्यांचो विषय, फोणकुला दितात अपघातांक निमंत्रण, आदल्या सरपंचान काढलो आवाज। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयांत वाडटल्यो चोरयो, खून आनी एकूण क्रायमाचेर विधानसभेत चर्चा जाली। गोंया भायले लोक येवन गोंयांत रावतात आनी कांय तेंपान हातकी सफाई करपाक लागतात, आमदार मायकल लोबो निरीक्षण सांगले। ह्या निमतान मंत्र्याचे बाउन्सर, पुलिसांचे पेट्रोलिंग, एकवडे रावपी जाणट्यांची सुरक्षा अशेय विशय चर्चेक आयले। मायकला सयत डिलायला लोबो, विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, विरेश बोरकार, वेन्झी वेगश, निलेश काब्राल, चंद्रकांत शेट्टी हांणी कांय दुबाव उक्तायले। त्रुटींचेर बोट दवरले। मूळ प्रश्न आसलो खुना सारक्या घडणुकांचो, पण ताका दोसून हेर गुन्यांवकारी प्रकारांचेरय उजवाड पडलो। सगळ्यांनी मेळून क्रायम केसींचो किस काढलो। पळयात की आदी बऱ्यो बायक्स आसल्यो, गोवा पुलिसा कडेन बायक्स आसल्यो फॉर पेट्रोलिंग। आता त्यो कितल्यो उरल्या, आख्खे गोंयचे पुलीस स्टेशनाच्यो कितल्यो बायकी आनीक उरल्या पेट्रोलिंग करपाक, ऑर वेदर द कॉन्स्टेबल्स हॅव टू यूज देयर ओन बायक्स एंड वेदर पेट्रोल इज provided to them to do patrolling. Every senior citizen who is staying alone, every lady who is staying alone with a baby, I mean, this cannot be done. This just has to be looked properly and interrogated properly, sir. जाल्यार विजय सरदेसायान गोंयांत वाडटले बाउन्सर संस्कृतीचेर प्रश्न काढलो। हाली मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवपाक लागल्यात, तांकां सरकारान खंयचे कॅटेगरीत घातल्यात ते सांगचे, विजयाचे म्हणणे। अनडिटेक्टेड केसींचेरय ताणें उजवाड घातलो। स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तेंचे प्रकरण जे आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें। बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां, म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप, गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप, तो बाउन्सर तो लिगलायज जालो, लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी, हें पळोवचें पडटलें स्पीकर सर। हे बाउन्सर म्हणटा तांकां खंयचे कॅटेगरीन घालतात आनी तांकां वॉट आर द रुल्स दॅट गवर्न देम। नाजाल्यार ओगीच तुवें बरी सफारी घाली आनी बाउन्सर जालो। हांगा मंत्री पसून बाउन्सर घेवन भोंवतात स्पीकर सर, हांव जाणां कितलेच मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवतात। हे बाउन्सर म्हणटी हें कितें हें प्रकरण तें कळपाक जाय म्हाका। आनी आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू कम विथ अ क्लियर एश्युरन्स। 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92%, पूण एवरेज कन्विक्शन रेट आहा फक्त 6.18%। म्हळ्यार कितें, तिनांतल्यो 2 केसीस ज्यो रिपोर्ट जातात त्यो डिटेक्ट जातात आनी कन्विक्शन 100रांतल्यो फक्त 6 केसी कन्विक्ट जातात। स्पीकर सर, हातून क्रिमिनलाक काय हे येता, फोर्स येता, तो म्हणटा आपूण केलें आपलें पचतलेंच, कांयच जावंक शकना म्हणून। व्हिडिओ सर्वेलन्स इज अ मस्ट। हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय। ते तो PPP प्रोजेक्ट, ते सरकाराचे पयशे वचना तातून। ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस अश्युरन्स दिवपाक जाय। टेनंट व्हेरिफिकेशन 144 CRPC अंतर्गत काडिल्ले ऑर्डरी उपरांतच करपाक मेळटा। हे ऑर्डरी बगर कोणागेर वचून टेनंट व्हेरीफाय करपाक मेळना। असले तरेच्यो ऑर्डरी 6 म्हयन्यान एकदाच काडूं येता, परत ती रिन्यू करची पडटली, ना जाल्यार पुराय प्रोसेस बेकायदेशीर जाता। मुख्यमंत्र्यान नव्यान थाराव घेवचो, आमदार कार्लोस फेरेरान मागले। जाल्यार विरेश बोरकारान मायग्रेंटा विशींच्या कायद्या कडेन लक्ष ओडून तो चालीक कित्याक लायनात काय विचारले। Normally, a tenant verification was being done under an order under section 144 of the CRPC. Without that order, there cannot be such verification, and such order can be issued only 6 months at a time. They renew korum patta. If it's not there, the entire exercise becomes illegal. You had brought a bill, the Honorable Chief Minister brought a bill for tenant verification. I just verified it, the select committee dalle and it lapsed. But I would request, bring one so that you can have a verification, not only of guest house and atatte, but even people who may reside, let us say in my own house. We don't know who can be a criminal or who may indulge in criminal activities. Third party, I am Modgaon Rauta Tanna, I am
Railway station and line in लोक येताले, and I don't know where they were going. From Pajifone I could see them going that side. So passing BPS club. So if we have this type of people and nobody knows who they are, I jail and file gele, commit a crime and disappear, I think we need to strengthen this by a legislation. So you don't have to repeat 144 orders, चुकले, then they all get free and your action becomes illegal. हांव एक सांगपाक सोदता, ऑलरेडी हेजेर रुल्स आसा, ऑलरेडी हेजेर लॉ आसा. The Goa Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Rules 1982 हे ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आसा, हे ऑलरेडी रूल आसा, पण हेजे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा तो सरकार करिना. आता कित्याक करिना हे डिपार्टमेंटान आन्सर करपाक जाय. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो आसा तेंच्या अंडर आसा आनी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, सो हो ऑलरेडी गॅजेट आसा. हेजेर अशें सांगलेलें आसा स्पीकर सर की एप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आतां रजिस्टर जावपाक जाय. कोण आतां समज कोणी धंदो करता, समज ताका लेबर सप्लाय करता, तेंच्यान रजिस्टर जावपाक जाय. ते रजिस्ट्रेशन तितून प्रत्येक जो लेबर येता त्या लेबरान तेंचे रजिस्टर करपाक जाय, पर्टिक्युलर दिवपाक जाय, पुलीस स्टेशनार सबमीट करपाक जाय. तितून रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा स्पीकर सर, आनी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो लायबल जाता की तांकां दिवपाचें काय ना, तेंची क्रिमिनल एक्टिविटी आसा काय ना, त्या स्टेटीची आसा काय ना. मात हें आयज सद्याक स्पीकर सर म्हाका खंयच दिसना हें जाता अशें. CCTV cameras can solve the problems. सो आयच्या दिसाचे बाणालेचे सांगत तुका वाडेर आनी हिंगा CCTV कॅमेरा चलनाय, जायते कोणी कॅमेरा चलनाय, विच मिन्स टू नायट देर इज अ थ्रेट ऑफ अ मर्डर हॅपनिंग अँड हू इज रिस्पॉन्सिबल? दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. हे सगळे गोंय बरो आहा. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक गांवांत पुलिसांक पेट्रोलिंग करपाक लायतले. लोकां पासून ते विद्यार्थ्यां मेरेन गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपा संबंदात जागृताय चलयल्या. मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल आमी 2021 हाडलेले. ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायले. ताच्या पयलीं फाटले फावटी आनी ते सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयले ना, म्हणजे आमकां परत बिल इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. ते इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर. जो टेनंट व्हेरीफाय केल्या शिवाय ताका भाड्याक रावपाकूच मेळपाक जायना. तें बिल जें आसा पळय न्ही, जे सिलेक्ट कमिटीक गेल्लें तें परत एकदां हाडून ते आमी फुडल्या असेंब्लीत इंट्रोड्यूस करता. खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना. तुवें म्हटलें ताका खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून. आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन. हांव तेच आतां चॅक करतालो. सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा सेल्फ हाडचें पडटलें. म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें. सर 160 टू व्हिलर्स आसा. आतां 160 सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी मेळून फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां दिल्या. तांकां सगळ्यांक पेट्रोल जाय पळय ते आमीच दिता. आमकां हे सगळे क्रायम कमी करपा खातीर आमी अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा लोकांच्या मदीं. आमच्या कडल्यान ज्यो गजाली म्हणजे क्रायम रेट कमी करपा खातीर ज्या डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जे आसा पळय न्ही, ऑल टुगेदर 25 डिफरंट टायप्स ऑफ हेड्स आसात क्रायमाचे, ते आयडेंटिफाय करून कशे कमी जातले हाजेर आमी वर्किंग करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्सन रोझारियो आणि सानिका नागवेकार. हरमला आदल्या पंचक्रोशी हायस्कूल इमारती सावन सॉल्ट लेक मेरेन मुखेल रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां अपघाताक निमंत्रण दितात. येरादारी करप्यांक भोव त्रास जातात. सरकारान दखल घेवपाक जाय, आदल्या सरपंचान मागला. हरमला रस्त्याक लागून थळावे त्रास सोंसतात. रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून अपघातय जाल्यात खंय. रस्त्याचे हे काम वेंचणुकेच्या आदी जावपाक जाय आसले, पूण अजून अतापता ना. सरकारान हातून दखल घेवन लोकांक हातूंतल्यान सुटावो दिवचो. हरमलचो आदलो सरपंच डॅनियल डिसोजान मागला. आयकात. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, इलेक्शन येवच्या आदी हें तर टेंडर घातलेलें आनी हो ऑर्डर तांकां इलेक्शना उपरांत जर दिल्ली जाल्यार आयज हे दीस आमकां जे पळय हे भोंवण्याचे आहात, हांगासून पंचक्रोशी हायस्कूल ते मिठागर ते आग्राम पासून आख्खो रस्तो काबार जाल्लो आहा आनी गाडयो कश्योच वचोंक जायना. सगळे व्होण्यानी पडोंक वयतात. हेंचे मात तरी आमदारान आमच्या दखल घेवंक जाय आनी हेचे वयर कितें तरी उपाय टेम्पररी तरी करूंक जावो. इतल्या लोकांक आमच्या हांगार आतां त्रास जाता तो सोंसपाचो न्हू. एक्चुली हे इलेक्शन येवच्या आदी तेंच्यांनी टेंडर करून हो ऑर्डर दिवंक जाय आसली आनी मायाच्या म्हयन्यान ते सगळे व्होणे पुरोवंक जाय आसले. हे ते जावंक ना करूंक तेका म्हणून आयज हे आमी हे भोगता.
ही एकूच शिटकावणी आमदाराक सांगता हांव की आमदारान हेचेवर लक्ष दिवचो म्हणून ह्या रस्त्याचेर. हो तुम्ही रस्तो पळय तुम्ही घेतल्यात केरी टू चोपडे, हेचे टेंडर जावन हे वर्क ऑर्डर येता म्हणसर म्हटल्यार 1 वर्स वयतले आनी 1 वर्स आमी हेच ते म्हण्यांनी पडपाचें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मडगांव मार्केटाच्यो विविध समस्या घेवन विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मडगांव मार्केटाच्यो विविध समस्या घेवन न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचे मडगांव नगराध्यक्षा कडेन उलोवप जाले. सगळे प्रस्न सोडयतलो नगराध्यक्षान उतर दिले. मडगांव पालिकेन मार्केटांतलो विशय तापट जाला. थळावे दुकानधनी मार्केटांत बसतात, ते सगळे भाडे टॅक्स फारीक करतात, पूण कांय भायले लोक फुटपाथार बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करतात. थळाव्यांनी कितें करप तर? फुटपाथार बसतल्यांक आदी थंयचे काडात. न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष गोपाळ नायकान नगराध्यक्षा कडेन मागले. आमगेले एक डिमांड्स कितें आशिल्ले, जे फुटपाथाचेर पळय हांगा म्युन्सिपालिटीचे ऑपोजीट जे कोहिनूर हें आसा ऑप्टिशन तेजे ऑपोजीट थंय सगळे फुटपाथ कितले वर्सांच जाले ते कवर केले तेंच्यांनी. ते हालोवपूच ना, कितले वर्सांच जाली. रातचे थंय कोणाक वचपाक मेळना. आमगेलो जो सगळे आयटम पळय मार्केटान विकता तोच ते थंय विकतात. एक फावटी आमी म्युन्सिपालिटीक सांगता आनी ते कार्ड म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीचे कितें आन्सर आसता, स जाता आमचे कडेन कोण नासता आनी ते कोण काडपाक शकना. मागीर एक कॉपी हांव आतां PIFूय दिवपाचो आसा, कित्याक ते सगळे काडपाक लागून. ते जाले सरावंडींग मार्केट सडेकाल लेन, मागीर बँक ऑफ इंडियाचे ऑपोजीट, बँक ऑफ बरोडाची ती लायन, मार्केटाचे सगळे सरावंडींग खंयच आमगेले असले खंयचे तरी हें आसपाक जायना, तितून आमकां त्रास जाता. आनी जे फ्रुट्सवाले बसतात रातचे फ्रुट्सवाले सगळे आमकां ट्रॅफिकाक थंय जाम जाता. दुसरी गोश्ट, सकाळी फुडें जो आमगेलो होलसेल मार्केट चलता हांगा सकाळी 4 सुमार फातोडीचेर 4 चलता. म्हळ्यार जे लोक येतात पळय ते सगळे आवटसायड गोवा, गोंयचे कोणशे नासतात. गोंयचे असतात केन्ना फक्त आमगेले आंब्याचे सिजनाक जे गोंयकार ते तितलोच टायम असतात, पूण हे पळय आसता ते वर्सा 12 म्हयने असतात. आनी ते लायता आसतना सामको इतलो रोड हें करतात, म्हळ्यार वचपाक ते सकाळी फुडें इतली गर्दी आसता थंय टर्न सुद्दां मारपाक मेळना. पूण ते हें करता आसतना ते सकाळी आमी म्हणलें तांकां तुमी 4 तांकां दितात न्ही बिजनेस करपाक, 8 म्हणल्यार काडपाचो. कित्याक आमगेलें मार्केट 8 म्हणल्यार आमगेले ते सगळे लोक मार्केटान येतात. आनी तेन्ना ते सगळें सामान लायिल्लें आसता त्या कारणान आमकां गाडयो पार्क करपाक मेळना. तांकां लागून हेंकां सगळें क्लियर करचें आनी तांकां कित्याक ना जाल्यार तुमी ताका बिजनेस खंय तर दुसरे कडेन करपाक दिया, हांगा दिनाका. जेन्ना उजो लागता तेन्ना जो बोवाळ जाता, अरे बाबा उजो लागला आयज हें करया तें करया. पूण लास्ट टायम जेन्ना आमी थंय गेल्लो तेन्ना एक आमगेले पिकअप स्टँड आसा पळय, पिकअप स्टँडा कडेन तेंच्यांनी एकदा जागो पळयलो. तेजे बाबा आतां जाला कितें काय म्हणून तेजे कडेन आमी हें केल्लें, खंय पावलो आमचें ना परतो आमगेलो केन्नाय उजो लागपाक शकता. हांगा आमी टायम बॉम्बाचेर बसल्यात, केन्ना कितें जाता तें आमकां गॅरंटी ना. तरी पूण 10-15 रुपयान आमी अजुनूय साल्वार जातात. ते उज्याक लागून कितें तरी मातशें तुमी हें करात म्हणून तेजें खंय पावलो तें पळयात. कित्याक पिकअप स्टँडा कडेन तेंच्यांनी पळयलें पळय, फर्स्ट आमकां सेफ्टी ऑफ द पीपल, जे मार्केटान पळय जे आमकां लोक गिरायक घालपाक येतात तेंची सेफ्टी आनी आमचे शॉपकिपराचे सेफ्टीक लागून सगळ्यात पयलीं जो इश्यू आसा तो आमगेलो हो टाकयेचो. एक टाकी दियात ना जाल्यार खंयच्यानी तरी कनेक्शन हाडून ते हायड्रनाक दियात, कित्याक हायड्रन आसा ते बसयले पूण कनेक्शन ना. मुखार असो ट्रेंड येतलो, कोणी तरी आतां प्रत्येक जण हायकोर्टांनी रीट पिटिशन फायल करतलो आनी हें करपाचें गरज काळाची. खरें कशें आतां कोण कोणा ह्या संवसारांत भिना, फक्त कोर्टाकच भितात कळ्ळें न्ही. प्रत्येक कडेन फुटपाथाचेर भायर लोक, हांव अशें म्हणना की कोणें बारीक मनशान धंदो करून आपलें पोट भरचें न्ही अशेंय हांव म्हणना, पूण तांची एक गोश्ट करया कारण ते सगळे कडेन भायर जे इल्लिगल धंदे करतात फुटपाथाचेर कपडे विकतात. मार्केटांतय कपड्याची दुकानां आसा न्ही, ते तर हांगा कांय ना, टॅक्स ना, कांय ना टोटल बेश्टे धंदो करतात. ते मार्केटवाले सगळे इन्कम टॅक्स फारीक करतात, तेजे महाराष्ट्र GST फारीक करतात, तांकां टॅक्स फारीक करतात. तांकां सगळें लागता. भायर फुटपाथाचेर धंदो करता ते सगळें तांकां कांय ना, फुकट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. राज्यात पावसाचो धुमाकूळ चालूच आसा. फातोड्डा माल्ले बोड्डा वाठारात रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ल्यान 4 फ्लॅटांचे लुकसाण जाले. बाणावले तळेबान वेस्टर्न बायपासार नियोजन शून्य कामाक लागून रस्तो उदकापोंदाक गेल्लो पळोवपाक मेळ्ळो.
जाल्यार काणकोणा शेतांनी दर्यादेगे वयल्या घरांनी उदक रिगला. पळयात दक्षिण गोंयचो रिपोर्ट. सो येतानी इतलो पावस पडला, डिझास्टर सारखे इतलो पावस पडलो की सारको चड पावस पडले फावटी. सो दिस इज नॅचरल कॅलमिटी. कोणें हें करपाक जाय, कोणाचें हें करपाक जायना. सो हाचेर हें खरें आज मिरिकल्ल्या भाशेन जाल्ल्या भाशेन जालें की आतां आमी भितर पयलां ते भाशेन आमी 2-4 फ्लॅटां पयल्या ती अशीं जाल्या की तांची बाल्कनी कंप्लिटली गेल्या. जे कोणाची एसी गेल्या, जे कोणाचे बेड गेल्या, जे कोणाचे इक्विपमेंट, जे किचनाचे आयटम गेल्या, सगळे कितें ना कितें गेल्ले आहा. आनी अशी परिस्थिती आहा की ती आनी रावपाचें ना. इतले तांकां लायफाची सारकी म्हाका दिसता भिरांत अशी जाली. आज असली इन्सिडेंट जाता की अशी एक टीम सगळी रेडी आसपाक जाय. आतां आमच्या भावान म्हणलें तशें जेन्ना तेणें डिझास्टराक फोन केलो, कोण फोन घेना म्हणल्यार कितें जाता, जे सगळे भिवून जेन्ना फोन मारता ते इमिजिएटली सगळी टीम आसपाक जाय. आमची म्युन्सिपालिटीची टीम आहा, कलेक्टर आहा, फायर आहा, पुलीस आहा. जेन्ना तेणें पुलिसांक फोन मारलो, ते पुलिसान सगळें सर्क्युलेट केलो. आतां आमची फायर पासून इतली फास्ट काम करता, जावं पुलीस पासून फास्ट काम करता, पूण आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय गेलें. डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसता, नॅचरल कॅलमिटीज आसता, ते रोखडे पावपाक जाय. कित्याक की लायफ रिस्की आसा, कोण पडले आसता, भितर शिरकल्लो आसता, हेजेर एक टीम दवरपाक जाय. इमिजिएटली 10 मिनटां भितर पावपाक जाय. आज कितें जर देवा कृपेन आज देवान साल्वार केली, एक व्हडलो मिरिकल जाला अशें भाशेन. सकाळी इन्सिडंट जालो 7:30 सुमार आनी पळयलें जाल्यार हे सगळें कॉलेप्स जाल्लें. आनी आमी एक्चुली हेजेर रिपोर्ट केलो फ्रॉम लास्ट इयर. आमी फॉलोअप करता. कलेक्टर केलो, ताका केलो, कलेक्टरान मागीर तेजी कॉपी काडून डेप्युटी कलेक्टर, SDO, मामलेदार इन कलेक्टरेट आनी चीफ ऑफिसराक हांकां सगळ्यांक तेजी कॉपी धाडलेली आनी एक्शन घेया म्हणून सांगलेलें. सो तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन जालें ना. परत आमी रिमांयडर धाडले विथ रेफरन्स टू सो एंड सो म्हणून कलेक्टर्स लेटर्स. पूण तेंच्यांनी कांय ना. एक लेटर म्हाका आयिल्लें की सायट इन्स्पेक्शन करता आनी एक JEचो नंबर दिल्लो, ताका कॉन्टॅक्ट करा म्हणून. सो हांवें त्या कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तो कोण जो JE आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें की आपूण टेम्पररी ह्या एरियान आसा. जो कन्सर्न JE आसा तो म्हणपाक लागलो रिव्हेर गेला, आपल्याक चार्ज दिला. सो तो येतकीर तुमी म्हणल्यार करा. तेन्ना आमी JE कन्सर्न JE कॉल केलो जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ही एरिया प्रायवेट जाता, आमकां कांय लागना. हांवें ताका सांगलें तुमी तशें कितें आसा जाल्यार म्हणून आमकां रिटर्न दी कितें. तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन येवना. आतां परत रिमांयडर घालपाचें आशिल्लें आनी म्हणल्यार हे पयर बसला टायप करप म्हणल्यार आयज म्हणल्यार हें पडलें. आजून पळय कोण इन्स्पेक्शन करूंक येवं. आतां तरी पण आनी ते सायडीक म्हणत आसा ती पडपाचे व्हडली झाडांची झाडां आसा ती पडली जाल्यार खूब डॅमेज जातली, बिल्डींग स्ट्रक्चर डॅमेज जातलें आनी मे बी फॅटल कॅज्युलिटीज जावपाक शकता. आख्खी उणूच गेले आमगेले. हे फूल एक आमगे डॅमेज जालो, प्लस आमगे सकयली फ्लॅट आहा, सायडीन आनी एक फ्लॅट आहा, तेमगेले फूल डॅमेज जालो आहा. आमच्या किचनान हिंगा सगळें भितर येवन आख्खे डॅमेज जाला. आमकां खूब डॅमेज जाल्या. गॅलरी बी सगळी फुटोन गेली. भुरगीं बीन आमकां फक्त त्या टायमार भुरग्यांक घेवन धांवपाचेच सारकें दिसलें आनी आमी सगळ्यांक बंद करून आमी धांवली कशी. मागीर येवन पळयलें खूब डॅमेज जाली आमकां. आतां एक 25 वर्सां मायजूच जाली खंय त्या वॉलाक. पण मेंटेन कोणें करूंकूच ना. ती कोणें बांदलेली खबर ना आमकां. कित्याक आमी आतां रिसंटूच शिफ्ट जाल्या. मेंटेनन्स करूंक ना म्हणून ती वॉल कोसळ्ळी. गावडोंगरी आनी खोतिगांवांतल्यान ज्यो न्हंयो फ्लो जावन सकयल वयता दर्याक मेळटा त्या वेळाचेर पैंगीण किंवा त्या तळपण हो जो भाग आसा, खास करून हायवे आनी दर्यो हातलो मदलो जो भाग आसा, ह्या बेल्टान आतां कितल्याशा कडेन उदक वचपाक लागला. आनीक ज्या लोकांची भाटां आसा त्या भाटांनी सुद्दां आतां उदक चडूच वाडपाक लागिल्लें आसा. काणकोण तालुक्यांतल्या कालूच हांगासर बाजारांतल्या एकट्याच्या 4 रस्ते हांगासर आशिल्ल्या एकट्याच्या घरांत उदक गेलें. आनीक अनेक ठिकाणी रस्त्याचेर उदकाचें सामकेंच फ्लो दिश्टी पडटालो. जेन्ना गाडी चलयता त्या वेळाचेर तो रस्तो मोव जाला, फोंड पडला काय खणूक पडला हें कांयच अंदाज नाशिल्लो. म्हणजे एकंदरीत जर पळयलें काणकोण तालुको जर दोंगराळ भाग आतां सुरक्षीत आसा जाल्यार दोंगराळ भाग सोडून जो दर्या लागतचो जो भाग आसा तो आतां भरपूर प्रमाणात म्हणटा तो टेन्शन सिच्युएशनाक आतां जगपाक लागला. आज आमी आसात ते तळेबांद बाणावले हांगा आसात. आनीक आज तुमी पळयतात दी नॅशनल हायवे वेस्टर्न बायपास जो आसा हो 66 मेळटा. आनीक तळावली हांगा जो तळेबांद आसा त्या जाग्याचेर उदक कितलें भलतें पळय. ह्या हायवे खातीर वेस्टर्न बायपासा खातीर कितलेशे फोंडांतल्यान उदक वचपा म्हणून कॅनल बांदले, टनल बांदले, पूण हेजो फायदो कांयच जालो ना.
लास्ट हें उदक जें येवपाचें आसा हें उदक रस्त्यार तें रस्त्यारच आनी मातशी वेळ जर पावस पडत आमचे सायडीक आमच्या फाटल्यान जीं घरां आसात ही घर सुद्दां आतां बुडटलीं कित्याक हांगा ह्या घरांक खूब धोका निर्माण जाले कडेन आसा कित्याक हांगा उदक वचपाची वाट ज्यो आसात ह्यो बंद जाले कडेन आसात आनी ह्या वाटे खातीरच उदकाच्या हे प्रॉब्लेम फेस करूं लागले कडेन आसा. आज गाडयो बायकवाले कशी कसरत करून आपल्याले गाडी काडटात त्यो पळयात. हांगा ते भशेन प्रॉपर हें आसपाक जाय आसलें पूण आमचे कडेन तो प्रॉपर प्लॅन ना. उदक खंयच्यान वचपाचें उदक वाट खंय दवरपाची ती खंयची हितून वता तें पळोवपाक जाय आसता पूण हें हांगा कांयच जालें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा रिवर चाल आसा जेन्ना हांगा हाय टायड जाता त्या टायमार हें उदक परती बॅक येता आनीक हांगा भरता आनी आयचोय टायम सेम आसा हो हाय टायड जाल्ले कारणान हांगा उदक परती बॅक मारला. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, रमेश नायक रावत, देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. श्रीलंकेआड 27 जुलयाच्यान सुरू जावपी T20 मॅचीचे माळेंत ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारताचें फुडारपण करतलो. BCCI येता त्या दिसांनी पंगड जाहीर करपाची शक्यताय आसा. भारताच्या जैतिवंत T20 वर्ल्ड कपान मोहिमे वेळार रोहित शर्माच्या फुडारपणा खाला T20 उपमुखेली म्हणून काम करपी हार्दिक पांड्या हे माळेची सुवात सांबाळटलो. पूण वैयक्तीक कारणांक लागून तो ऑगस्टान जावपी वन डे माळेंतल्यान भायर बसतलो. वन डे माळे खातीर फुडारपण अनिश्चित उरला. तातूंत KL राहुल आनी शुभमन गिल हे दावेदार आसात. गिलाच्या फुडारपणा खाला भारतान हालींच झिम्बाब्वे आड 4-1 अशी माळ जिखून आपली मुखेली कुशळटाय दाखयली. T20 माळे खातीर गिल वा सूर्यकुमार यादव हांकां उपमुखेली करपाची शक्यताय आसा. ह्या पंगडांत अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग ह्या संवसारीकरण जैतिवंत पंगडांतल्या कितल्याशाच वांगड्यांचो आस्पाव जावपाची शक्यताय आसा. पूण जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत आनी मोहम्मद सिराज ह्या कांय मुखेल खेळगड्यांक विसव दिवपाक शकता. तशेंच राहुल द्रविड गेल्ल्यान गौतम गंभीराच्या टीम इंडियाचो मुखेल प्रशिक्षक म्हूण कार्यकाळ सुरू जावपाची सुरवात हे माळेंतल्यान जातली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. मंगळारा पुराय राज्यात पावसान घालून घेतले. आनीक 3 दीस उटंगराचो पावस पडूं येता. गोंयांत 18 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट आसा. गोंयांत उटंगराचो पावस सुरूच आशिल्ल्यान खुबशा वाठारांनी उदक भरलां. चड वाऱ्याक लागून वयलीं झाडां कोसळ्ळीं. ताका लागून येरादारीच्या प्रवाहांत व्हड प्रमाणांत आडमेळी आयली. बुधवारा खातीर IMDन दिसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पूण हवामान इबाडलें जाल्यार तें आमकां तांबड्या रंगांत अपग्रेड करपाक शकता. 18 तारीख मेरेन ऑरेंज अलर्ट. वाऱ्या सांगातान उटंगराचो पावसाची शक्यताय. 17 तारखेमेरेन दर्यादेगेर वादळी हवामान. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. बुधवारचें तापमान 26 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.